एक्सिडेंटाच्या केशीत दोशी एकल्या कैद्याक सडा जेलींतल्या कैद्यांनी मार घालो आनी फिनेल पिवंक लायलें. पयशे दिना म्हणून खंय जेलींतल्या कैद्यांनी ताका मार घालो. मिल्टन जॉर्जाक सध्या जीएमसीत घाला. वास्को पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्या. सेल्विन आनी तिग कैद्यांनी आपल्याक बडयलो म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयला. तो परत सडा वा कोलवाळे जेलींत वचूंक भिता. Ex-convict who had gone out on parole and he had just returned back. His name is Milton John, 28 years of age. He was assaulted by his jail other inmates who were there in the cell. And we have taken his complaint, and he has named Selvin, the other convict prisoners which are there. He has named Selvin, Ganpat and two other people who had assaulted him and forcefully made him drink phenol. 13 नंबर आहा आनी ग्राउंडार वचून धाकटी गेट आहा आनी सकयल कॅन्टीन आहा. कॅन्टीना वचून गेटाक थिंगा ते म्हाका चादर घालता. फुडें पावला ते फाटल्यान चादर घालून म्हाका सकयल येयलो आनी उंटी कशी वॉल आहा वॉलाक सकयल तेणी सगळी सारकी धाडली मागीर इतले एक हाफ ग्लास नाजाल्यार एक ग्लास पिवयले तेणी. सो आनी ते नाच धांवले सगळे. टोटल कितले जाणांनी घडटलो आसतलो तुका? 4 जाण. 4 जाण. तुका कितें डावट आहा कोणाचेर तुका? म्हाका सेल्विनालो आवाज आयकलें चादर घालता तेन्ना. मागीर हांवें काडलें आनी हांव पूश केलो. हांव मातसो सकयल हें जालो तेन्ना म्हळ्यार धांवले सगळे. कोण आसले ते धांवले. मागीर तुका सोमतो हांगा एडमीट केलो? ना हांव मागीर जेलरा कडेन हें जालें म्हळ्यार भितर कोणी कितें केलें तूं कोणी कितें केलें काय ते फुडें मारता काय म्हाका लागली. मागीर हांवें म्हणलें तकली बी दुखता म्हूण सांगलें. थोडे दिसा जोड जालो सांगलें. 10 मिनटान म्हाका बसून दवरलें थिंगा. 10 मिनटान तकली बी जोड जाली. मागीर तो लागलो डिस्पेन्सरी आहा भितर. ताका तो एकटो रुपेश म्हणलो ताका दाखय म्हणटलो लागलो. हांवें ताका सोदता आनी कितें म्हणून म्हाका मातसो आनी एक 5 मिनटां जालीं. मागीर तो रुपेश येयलो. तो वयर जेवता दिसता. सो तो येयलो आनी मागीर ताणें म्हाका लागलो ताका चिकली धाड म्हूण. जेलरान पळयलो स्पॉट आपोवन म्हाका चिकली धाडलो. चिकली डॉक्टरान जीएमसीन तुका परतो वचत जाल्यार आतां गोंया भितर गोंयान तूं कितें मागता आतां? गोंया कोलवाडे आनी ते म्हाका सांगला कोलवाडे बी तेंगेले मनीस आहा म्हूण सांगला भितर. तूं आतां गव्हर्मेंटा कडेन तूं कितें मागूंक सोदता कितें? गव्हर्मेंटा कडेन आनी पॅरल हें केल्लो म्हाका भितर वचना सांगला एटलिस्ट आनी तरी धरून कोलवाडे आनी ते सोडून आनी धरून एटलिस्ट ह्या म्हयन्यान सुट्टा न्हू तें काबार जावन मागीर तें मातशें हें करपाक फुडलें कितें आहा तें. सो म्हाका भितर गेल्यार हांव 100 बसून सांग 100 मारता सांगता म्हाका शिवर मार पडटलो. तेणी सांगलें की तितू देखून मारता म्हणून ऑलरेडी आमचेर केस आहा. ऑलरेडी आनी देखून रावपा पयलें हांव रावतलें. मर्डर केस आहा हें आहा तें ऑलरेडी सांगलां. तो फक्त रिवेंज घेता. तुवें ते पयशे ताका पावोंक ना म्हणून तो पयशे पावले ताका ऑलरेडी. पण ताका दिसता पयशे पावोंक ना म्हणून. ताका कितें पयशे पावले म्हणजे ताका दुसरें कितें दिसता अरे हांवें म्हगेले पयशे दिले म्हूण ताका. हांवें म्हगे पयशे दिले ताका नाजाल्यार आयल्यार ताका दिले. ते पयशे तांकां खबर ना. हेणें कितें जालें हांव पयशे दितलो आनी कितें आतां ते पयशे तो मागता. तेच्या ते तांकां दितले बसान येयल्यार आतां आमकांय दिता ताकाय 2 लाख रुपया मागता. 2 लाख. आता नुस्त्याच्या मार्केटांनी दर्याच्या नुस्त्याचो शुकशुकाट. 1 जुना सावन 61 दिसांची दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी लागू. ट्रॉलरवाले 2-1 म्हयने दर्यांतल्यान भायर. सरकारानूय जेटींक सील मारपाचें काम सुरू केलां. सरकारान बंदी 61 दिसां वेल्यान वाडोवची म्हूण कांय रापणकार मागतात. तातूंतच कितले शेत जाणांक एलईडीचेर नुस्तेमारी बंदी जाय. फिशिंग बॅन फाल्यांसान आमचे सुरू. आयज लास्ट डे आमचो आनी सगळे बोटी आमचे ट्रॉलर आहा तितले आमचे मालिक जेडचे सगळे आयजसान भितर येतले. आनी स्ट्रिक्टली आमी 61 डेज आहा पळय ते आमकां गव्हर्मेंटान पळय 61 डेज बॅन केले ते आमी स्ट्रिक्टली बॅन करतले. तशेंच आमचे पंप्स आहा 2 पंप आहा IOC आनी भारत पेट्रोलियम तेका आमकां आमचो मामलादार येवन नॉर्थ गोवाचो तेका लॉक मारता आनी सगळी जेटी आमची सील करता.
ताका आमी वेलकम करता आमचे गव्हर्मेंटाक हे कितें बॅन केलां तें. पण आमी ते कोणें सुबेज मागलेलें बॅन, कारण आमकां नुस्तें आतां तुमकां खबर आसतली कमी जायत आहा आनी मागीर अशेंच रांपोणकार बोटकार एकठांय जावन एकामेका कडेन झगडी करता आतां. आनी तें बॅन आहा तें मातशें आमी वाडोवपाक मागलेलें, पूण गव्हर्मेंटान सगळ्यांक शेअर होल्डर घेवन कोण आहा ते फिशरमॅन आहा तांकां तेंच्या हें करून ते कडेन उलोवन तें करचें. म्हाका दिसता ब्रिडींग कमी जायत वयता आनी मारपी सुबेज जालेले आहा, ताका लागून बॅनूय सुबेज जाय. आनी हे पळय न्यू टॅक्निक्स येयलेले आहा. पयले म्हणल्यार स्पीड बोटीचे टॅक्नीक येयलेले आहा, तशेंच आमचे बुल ट्रॉलिंग आनी लायटी LED लायट्स पळय हेजे नोटिशन हाडलेले आहा गव्हर्मेंटान. ते ऑल इंडिया करचे, ऑल वेस्ट कोस्ट पळय गुजरात टू केरला हे बॅन करचे तिनूय. हे बुधवारा सावन टेलिफोन बिलां, रेस्टॉरंटांनी खावप, एअरलायन तिकेटी असल्यो गजाली आनीक म्हारग. पूज्य 5% कृषी कल्याण सेस बुधवारा 1 जूना सावन लागू जाता. व्हॅट आनी बाकीचे सर्व्हिस टॅक्स सोडून वेल्यान कृषी कल्याण सेस भरचो पडटलो. सगळ्या सेवांचेर आतां 15% टॅक्स लागू. ह्या अप्रत्यक्ष कराचो 21,000 कोटी लोकांचेर ताण पडटलो. घेऊ एक विराम.